राची कोण बाबा बोळणी ओरामचे नवे जावनी राची कोण बाबा बोळणी ओरामचे नवे जावनी Izuya amchi kaza noiti amchi angostra Jesu volvi papashi udaram kastoya Rachit kon baba boyni onamche nove Rachit kor baba boyni onamche nove zauni सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या म्हज्या बापायक कायतान नाजारेत पेरेरा हाचे पासत आनी दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या शावियरितो रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लेस्ली फेर्नांडीस आनी इरेनी फेर्नांडीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया सगळीं जी कोण आपलो जल्माचो दीस वा लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया नवो म्हयनो सुरू जाला देवाक आर्गां दिवया ह्या नव्या म्हयन्यान आमी भितर सरता आसतना आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी जोझफ सिक्वेरा आनी फामील एलेगांजा जेनिफर आल्फॉन्सो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळीं आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत देवा लागीं मागुया अर्थक्वेक जावन जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात तांचे पासत जखमी जाल्यात तांचे पासत मागुया तांकां फावो तो आदार आमच्या नांवान मेळूंक तांचे पासत मागुया जीं कोण सोंपून गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं उठ आनी चलोंक लाग परतून पातक करिनाकाय जेसू किरीत भाशेन आर जाल्ल्या मनशाक बरो करता ताची पातकां बक्षिता दोन दिसाक देव आमकां नवें जिवीत दिता तेन्ना नवें जिवीत आमी ताचें देणें कशें आमच्या जिवितान घेवंक आनी अदीक ताका मानता ते भाशेन आमी आमचें जिवीत अदीक देवाक मानता ते भाशेन जिवंक दोन दिसाक प्रयत्न करूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वपुत्रदा देवा आनी तुमकां हांव बाबा भगिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बड अपराध हे पासत मागून सुदान सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुमया काकूत को क्रिस्ता काकूत को सुमया काकूत को प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा दणवण करून हो प्राचीत काळ भोगतीपणी आमी सांबाळीत आयल्या ताच्या आचरणान पास्काच्या गुटान फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सरवणीची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर
हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. इजाकेल प्रोवेद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेती वाटेन आसलो, तर उदेती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशीन पडल्यान वेदीचे दोखणी वाटेन व्हांवताले. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंटांतल्यान भायर व्हेलो आनी बायलांनूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय दवरून उदेती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हावांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्यान कुंब्याक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हावांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हावांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नदींतल्यान म्हज्या उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडून खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता तुवें हें देखलें मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेती वाटेन व्हांवून आराबाक आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यान पावतोच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना, जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली, कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा. आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजता. नदीच्या दोनाय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच पावचीं नात आनी ताचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब जातलो. दोलबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. जबाब. दोलबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालची नांव. जबाब. दोलबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किळो. देवाच्या शाराक कुशलकाय हाडटली. व्हांवतात उदकान एके नदीची भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकाण केला शारा मोदें
तर तें शार हालत कशें? जबाब: दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किळो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किळो. येयात पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां. ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. जबाब: दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किळो. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत, आनी तुज्या सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवांची परब आसली आनी जेसू जेरुसल्याक गेलो. जेरुसल्याक शिडयांचे तोळये लागीं एक बांदावळ आसली. हेब्रे भाशेन तिका बेतसदा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डी, तोटी, आरेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. ती सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेंत देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतोच जी कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं. जेसून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हूण सर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेसून ताका म्हणलें, उठ, तुजें आंतरून उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतरून उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आज सोनवार, तुज्यान आंतरून उखलूंक नजो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलां, तुजें आंतरून उखल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंतरून उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलोलें तें बरो जाल्लो मनीस नोकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मोदें जेजू नाच जालो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातो करी नाका, ना तर तुका कितें आदलेवून पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप किरीत भाशेन एजिकेल प्रभादाच्या पुस्तकांतलें आमी घेता. थंयसर आमकां मेळटा देवाचे सोदरेतान जोरी फुटल्यो आनी ह्यो सोदरेतान जोरी फुटोन मनशाक आयल्यो तेन्ना मनशाचे भितर आसलेले सगळे वायट ह्या जोरीच्या उदकान गेल्या उपरांत बरें जालें. जोरीचें उदक मनशाक उदीक बरेंपण हाडटालें. आनी अशें करता आसतना देव मंदिरांतलें उदक व्हांवतालें तें हांवें देखलें आनी जांकां हें उदक पावलें तांकां ताडोवन मेलतालें. हें एजिकेल प्रभादी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. आनी हेंच कितें आमी आयच्या शुभ वर्तमानानूय पळयता, कित्याक जें कितें आदल्या कोरारान आसलेलें तें नव्या कोरारान पूर्ण जावचे खातीर आमकां जेजू देवाचो पूत आयलो. देव मंदिरांतल्यान उदक व्हांवतालें
आनी सगळीं ह्या जोरींत वचून उदक मेळटालें तांकां तारोवन फावो जातालें हेंच वावतें उदक जेजू जावन आसलो. जेन्ना जेजू खिरीत भाशेन बाबा भयणो जेरुसल्याक आयलो तेन्ना जायते थंयसर आर जाल्ले कुड्डे बेरे आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तोटी आरेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां थंयसर पडलेलीं आसलीं. पूण जेजूची नदर एका 38 वर्सांचो थंयसर बाबा भयणो खिरीत भाशेन आर जाल्लो मनीस आसलो ताचेर पडलो. कित्याक ताणें ताका जायते फावटी थंयसर बसून एकटोच आसलो तो पळयलो. जेजू ताचे सोशीं गेलो आनी ताका विचारलें तुका बरो जावंक जाय? आनी ताणें म्हणलें वय सायबा कोणाक नाका बरो जाल्लो आमचे मदें सगल्यांकूच जाय. जेन्ना ह्या बाबा भयणीनो थंयसर तोडी आसली थंयसर उदक घालतालें तेन्ना जीं कोण पिडेंत आसलीं तीं देंवतालीं आनी ह्या उदक घाल्ल्या उपरांत जायत्या जाणांक बरेंपण फावो जातालें बरीं जातालीं आनी परतून आपल्या घरा वेतालीं. आर जाल्ल्या मनशाक ह्या तोडयेन दिवंक कोणूच नासलो. थंय तोडें आसलें त्या तोड्यान दिवंक कोण नासलो देखून तो बाडो एकटोच थंयसर कोश्टवतालो. जेजू ताका म्हणटा तुका बरो जावंक जावो आनी तो म्हणटा वय सायबा म्हाका बरो जावं तुजें आंतरून घे आनी चल उठ आनी चलूंक लाग. बाबा भयणो तो ह्या उतरांचेर भावार्थ दवरता. भावार्थ धरून उठ्ठा आपल्या आंतरून घेता आनी पळयता की आपूण चलूंक लागलो. हें पळोवन तो सगलो तोटाकता. कोणें आपल्याक बरो केलो तें तो नकळो आसलो. आनी जेन्ना बाबा भयणीनो ताका विचारलें कोणें बरो केलो जबाब दिवंक ताच्यान जायना जालो. देव मंदिरान जेजू ताका भेटलो तेन्ना जेजून म्हणलें आतां तूं बरो जालाय म्हणटकूच वच परतून आनी पातक करी नाकाय. आनी बाबा भयणीनो तो जेजू म्हूण ताका कळ्ळें तशेंच ताणें दुसऱ्यांक परगोटलें. आमच्याय जिवितांत देव आमकां सगल्या वायटांतली निवारता. आमकां देव उदीक आनी उदीक आमच्या ह्या निराशीपण जिवितांत आमच्या ह्या प्रश्नाच्या जिवितांत आडकोळीच्या जिवितांत आमकां तो पेकोवणी दिता. आमी घेता जाल्यार ती पेकोवणी आमी उदीक आनी उदीक बाबा भयणो माये मोगान घेवंक गरजेची. जायते फावटी दुबावान आमी पेकोवणी घेता तेन्ना आमकां ती पेकोवणी फावो जायना. जायते फावटी आमच्या निराशीपणान जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण भावार्थ धरूंक गरजेचें. जायते फावटी घडीक आमच्या प्रश्नांतल्यान तो आमकां इलाज दिता. हें उदीक आनी उदीक बरवंशान जिवंक गरजेचें. प्रचे दिसा आमकां करपा मागुया. उदीक भावार्थाची मनशां उदीक बरवंशाची मनशां उदीक देवाक मानता तशें आमचें जिवीत सारूंक आनी देवाक जाय ते भाशेन आमी जिवीत हें संवसारांतलें 4 दिसांचें जिवीत सारतना सुर्गीच्या जिविताक उदीक इनाम जोडूंक आमी वावरूंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बळ मागून घेवया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20.
मोशा भाव भयणे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा तुज्या हातांतली घेतलोली देणी हो गोवांचो उंडो आनी हो दाकांचो सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुज्या रोचनाक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोबाय दितात. आनी त्याच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात. हो तांचो फोड आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवेदारान सासनाच्या देवा सूर काडयान सोत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोड काळजान पासकांचो गूढ संतोशान समोरमूख तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेड्याची उगडी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सोर आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गीक तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मारून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पोनोत जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरे आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनू शिवोनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची विधी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई संगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां मारू सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता कर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा तुझे नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक कुशिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतां तर आमकां तुजें उदार काकली दी सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजूत चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाची संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका पालकी मेळटली आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Amka ta so
tace ponojivi amka puro Jesu tace promalikmo amka dazokoris tace ponojivi. देवाक आर्गां दिवया आमच्या काळजांत तो आयला. शनायज हांवें चुपुल्लें भुरगें आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. नेमिसाचे भेटेन हाजीर जालां. ताचे पासत मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या गुटा वरवीं आमचीं काळजां दोयेन तूं नितळ आनी नवीं कर आनी आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी गोठाय भरपूर मेळूं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवें तुवें आमकां फावो केल्लो बाबाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदय बरवसो जागो. शिव वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नुसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आखे रोचणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा पलजडूं. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया I-22 पेज नंबर 129. I-22. Tu pap nasanshi sasnacha sasnam papya yem donan pashi donani Christai papya agat stovorshi tuja kornyo geun papya so